मोगळा भाव भयणीनो, सायबीण मांयचें फेस्त सप्टेंबर 8 तारखेक जुवांव आपल्या घराची पेंटींग आनी सफाई करूंक तयार जालो. सो भायल्यान तो चुनो काडटा आसतना पाद्विगार सांजचो पासय गेल्लो. आरे जुवांव तूं फेस्ताची तयारी करता, भायल्यान पेंट करता, भितरल्यान कितें केलां रे? भितरल्यान पण पाद्विगार शेण काडला म्हूण पावलो. आज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू फारिजेवांक फुडाऱ्यांक शिडकायता. भायलें पात्रां ताटां धुयतात पूण भितर सगळें मेळ आनी सूज. ते जिरें आनी दुसरे स्पायसीस ताचो वांटो फारीक करची गरज ना, पूण तसल्या वस्तूंचे वांटो इगर्जेक देवळाक फारीक करताले, पूण तांचे आवय बापूयचे भाव भयणांचे निगा करूंक फुडें सरोंक ना. भाटां बेसां खातीर झगडोन जिवेशी मारूंक तयार आसात, पूण भायल्यान दाखोवप, व्हडली व्हडली मागणी करप, देवळाक पयशे दिवप, पूण आपल्याच्या मोगांच्या घरच्यांची बरेपण तांकां पळोवंक जायना. असले जिवीत जेजू म्हणटात आमकां क्रिस्तांवचें जावंक फावना. न्यायनितीचे, कुरपेचे, मोगाचें जिवीत जावंक जाय. मूस तांचे ते वायनान आसात ते घाळून काडटाले किमसां, पूण अशुद्ध उंटाचें मांस खाताले. हे तरेन तांचे जिवीत भायल्यान एके भाशेन आनी भितरल्यान सगळें वायट चिंतना आनी दुसऱ्यांचे वायट करप. तसलें जिवीत जेजू म्हणटा आमकां आवडना. देवाचें उतर, जिवें उतर, तें आमचे सगळीं चिंतना आनी काळजांतले ओतरेक पारखून काडटा. देखून जेजू म्हणटा तुमी जे चिंतात ते प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमी जियेतले. तर देवाच्या चिंतनांनी, देवाच्या मोगाच्या चिंतनांनी आनी कोरण्यांनी आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां स्वर्ग अनुभवंक मेळटलो.